फोंडेच्या पुलिसांनी 2 टोळयो धरल्यात। 5 जाणांक धरिल्ले, तातूंतलो एकलो अल्पवयीन। ताका सोडलो। मोबायल धरून मोटारसायकली मेरेन वेगवेगळ्या चोरयांनी ह्यो टोळयो आसात। तांचे कडच्यान 65 मोबायल, कंप्युटर, हार्ड डिस्क आनी सुमार 6,30,000चे सामान जप्त केलां। कोर्टान 4 आरोपींक सध्या 7 दिसांचो रिमांड दिला। ह्या टोळयांचे फोंडे वाठारांतले असल्या आनीकय चोरयांचो तपास लावपाचो पुलिसांचो यत्न चल्ला। फोंड्या पुलिसांनी आयतारा रातीं उसरांत चोरांच्यो 2 टोळयो धरल्यो। हे चोर मोबायल आनी गाडयो चोरताले। चोरांकडच्यान 65 मोबायल फोन, 2 हार्ड डिस्क, 6 मोटारसायकली, 1 कंप्युटर, 6,30,000चे सामान पुलिसांनी जप्त केलें। एके चोरयेची कागाळ नोंद जाल्या उपरांत कांय दुबावितांचेर पुलीस नदर दवरून आशिल्ले। हे कारवायेचेर पुलीस निरीक्षक चंद्रकांत पाटील प्रुडंटा कडेन उलयलो। 16 तारखेर कंप्लेंट लॉन्च जाली आसा की रॉबरी केली म्हणून बनस्तरी एक ट्रक ड्रायव्हर आडले 10,000 आणि मोबाईल काढून घेतला। सो त्यातून संदर्भात तांकां आमी अरेस्ट केले, गोमणी त्यांची अटॅच केली। सो इंट्रोगेशनाक तेंचे कडेन आनी काय जातले त्याचे बद्दल ते एक्सप्लेनेशन सारखे दिना जाले। मागीर लास्ट ते सांगपाक लागले की आमी आमच्या कडल्यान मोबायल घेतलेलो। सो आमी त्या मनशाक 2 जाणां सो त्या भुरग्यान मागीर सांगलें की 3-4 शॉपां फोडल्या म्हणून। ती शॉपां एक कुंडई, एक मेनीन हॉटेल आनी एक ती वयर वारका। 4 जाणांक 7 दिसांचो रिमांड दिला। ह्यो टोळयो मेळिल्ल्यान आतां फोंड्या आनी लागसारच्या वाठारांतले असले आनीकय कांय चोरयांचे तपास लागू शकता अशी पुलिसाक आस्त आसा। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। डान्स बार म्हूण दुबावावेल्यान कांय बारां बंद जातकच कळंगूट पंचायतीन खर भुमिका घेतल्या। अशा प्रकरणांनी घुसपल्ल्या आस्थापनाचो परवानोच रद्द करतले असो थाराव पंचायतीन घेतलो। फुडल्या पर्यटन मोसमांत अशे क्लब, पब वा डिस्कोथेक मेळ्ळ्यार ते बंद वडयतले अशें पंचायत म्हणटा। धाड घाली तेन्ना एके बारांत चलयो अर्धनग्न परिस्थितीत नाचतना मेळ्ळ्यो अशेंय ते म्हणटात। कळंगूट वाठारांतले सगळे डिस्को आनी नायट क्लब बंद करपाचो थाराव कळंगूट ग्रामपंचायतीन पास केला। आमी 16 आमची मिटींग जाल्ली 16 आनी आमी डिस्को आनी नायट क्लब हे बंद करपाचें रेजोल्यूशन घेतलें। लायसन्स नासलें तेंची, फक्त आमी दिल्ले रेस्टॉरंटाक। कळंगूट वाठारांत डान्स बार चलोवंक दिवचो ना अशी घोशणा कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन केल्ली। महफिल बार आदी बंद जाल्ले 1.5 वर्स पयलीं जेन्ना आमचो सरकार निवडून येयलो तेन्नाय बंद जाल्ले। पयलीं 7 वर्सां चालू आसले ते अंडर पॉलिटिकल पेट्रोनेज आमी बंद केल्ले। परत आतां तेणी चालू करपाचो प्रयत्न केलो, ते बंद केला। होम मिनिस्टर इज व्हेरी क्लियर, MLA इज व्हेरी क्लियर, पंचायतीनूय क्लियर केला की दे हॅव नॉट गिवन एनी परमिशन लायसन्सीस एज फार एज डान्स बार इज कन्सर्न। आतां कांय लोकां कडेन बार लायसन आहा, आदीसून घेतलेले तेणी। रेस्टॉरंट एंड बार म्हणून जेन्ना ओपन जाता तेन्ना बार लायसन घेता, एवरी इयर ते रिन्यू जाता। सो बेस्ड ऑन दॅट आय एम मेकिंग अ लेटर टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। आदी जितकी डान्स बार आसली आनी ते परतून एक 6 म्हयने जाले, 1 वर्स जाले उपरांत ट्राय करता ओपन करपाक इन द सेम स्टायल डान्स बार। हेंची जी बार लायसनां अजुनूय पासून रिन्यू जाल्ली आहा ती खंय तरी कॅन्सल करपाक। कळंगूट पंचायत वांगडी जोसेफ सिकेरा लागीं हे विशीं विचारले तेन्ना तांणी ह्या थारावा विशीं खोलायेन म्हायती दिली। जोसेफ सिकेर म्हणटा, कळंगूट वाठारांतले 5 दुबावीत डान्स बार पुलिसांनी बंद केल्ल्यान पंचायत बसकेन ह्या प्रस्नाचेर भासाभास केली। महफिल, द बागा, रियो, इनोस ही ती बार्रां। एका बार्रांत तर अर्धनग्न चलयो नाचतना पळोवन आमकां शॉक बसलो। कळंगूट पंचायतीन हो थाराव चालीक लायलो जाल्यार कळंगूट वाठारांतले जायते फामाद क्लब बंद पडूं येता। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर श्याम सुंदर फट्टे। बिहारांत धमारा घाट स्टेशनाचेर रेल्वे रूळ क्रॉस करतना ट्रेनीन 37 लोकांक चिड्डिले। अपघातांत हेर 30 जाण जखमी जाल्यात। हे लोक थंय कात्यायनीक शिवाच्या देवळांत उत्सवा खातीर वताले। मेळ्ळे ते खबरे प्रमाण चाळवल्ल्या लोकांनी ट्रेनीक उजो घालो, ड्रायव्हराक बडयलो, रेल्वेचे अधिकाऱ्यांकय पेटले। बिहार सरकारान घडणुकेची चवकशी सुरू केल्या। सोंपिल्ल्याचे फामिलीक दरेकी 2 लाखांचो आदार जाहीर केला। बिहार राज्यांतल्या धमारा घाट स्टेशनाचेर सोमारा सकाळीं 8:45 हो अपघात जालो। 37 लोकांक आगताक मरण आयलें। तातूंत चड करून बायलां आनी भुरग्यांचो आस्पाव आसा। ते भायर 30 लोक जखमी जाल्यात। ह्या अपघाताक लागून चाळवल्ल्या लोकांनी रेल्वेच्या ड्रायव्हराक बडयलो, रेल्वेक उजो लायलो आनी रेल्वे स्टेशन फोडलें। अपघातांत मेल्ले लोक शिवभक्त आशिल्ले।
रेल्वे मार्ग क्रॉस करून रेल्वे स्टेशना लागसार आशिल्ल्या शिव मंदिरान दर्शना खातीर वतना हो अपघात घडलो. ह्या अपघातान मरण पाविल्ल्या लोकांच्या घरच्यान दरेकी 2 लाख रुपया दिवपाची घोषणा बिहारचो मुख्यमंत्री नितीश कुमारान केल्या. मुझे गहरा दुख है, आज इतने लोग दुर्घटना के शिकार हो गए. हम लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से प्रति पीड़ित के हिसाब से 1.5 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान और मुख्यमंत्री राहत कोष से 50,000 रुपए का, तो राज्य की तरफ से 2 लाख रुपए के अनुग्रह अनुदान का निर्णय लिया है. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नोव्हेंबर मेरेन मुळावे शिक्षणाच्या माध्यमाचो प्रश्न सरकारान तडीक लावचो अशी मागणी गोंय राखण मंचान केल्या. डायोसेसन सोसायटी शिक्षण हक्क कायदो पाळना हे सिद्ध करपी पुरावे मंच शिक्षण खात्याक दितलो. मंचाचे फुडारी सोमारा मिडिया कडेन उलयले. राजभास चालीक लावंक आडमेळी हाडटात म्हूण दोग अधिकाऱ्यांचेरय मंचान बरेच आरोप केल्यात. म्हणजे डायोसेशन स्कूल्सांनी कितें चल्लां, कितें तांची परिस्थिती आसा, हाजे फॅक्ट्स अँड फिगर्स आमी ह्या एकेडमीक ऑथॉरिटीक दितले. म्हणटा फायनल रिपोर्ट नोव्हेंबराच्या निमण्या सप्तका पयलीं दिवपा जाय, कित्याक डिसेंबरान खंयचेय स्कूल खंयची शाळा जर माध्यम बदलता जाल्यार तेंच्यांनी डिसेंबरान ते एडीआयक एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक कळोवपा जाय. आनी ही 128 जी 130 शाळा आसा जी इंग्लिशेन चलता ती जर बदलतली, माध्यम बदलतली जाल्यार तेंच्यांनी डिसेंबरान तांकां एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक कळोवचें पडटलें. उमेश चंद्र जोशी आणि संजीव गडकर हे दोघे ज्येष्ठ सरकारी अधिकारी सरकारी पावण्यार राजभास चालीक लावंक आडमेळी हाडटात म्हूण मंचाचो आरोप. उमेशचंद्र जोशीनूच एका हितून म्हटलां, ताच्या एका लेटरान म्हटलां की ऑफिशियल लँग्वेजीन कितें तरी शिस्त आनी ताजेर विजिलन्स इन्क्वायरी जावपाक जाय म्हणून हें ताजे थंय नोटींग आसा त्या फायलीन. आमी मागता की उमेशचंद्र जोशीचेर सुद्दां विजिलन्स इन्क्वायरी जावची आनी उमेशचंद्र जोशी आनी संजीव गडकर हांचे भितर कितें तरी नॅक्सस आसा आनी हांच्यांनी दोगांयनी मेळून वायट हेतान हे पोस्ट हे आर जे सँक्शन जाल्ले 2008 वर्सा ते तशेंच कित्याक पेंडींग दवरले हाचेर इन्क्वायरी जावची. उमेशचंद्र जोशी जाता तितले बेगीन त्या पोस्टा वयल्यान काडचो, ताका खंय तरी लेस सेन्सिटीव पोस्टाचेर व्हरून घालचो. तो मनीस थंय मात्तूय उपयोगाचो ना. रिपोर्टर महेश गाडे आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी प्रुडंटा खातीर. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.